आयतारा फोंड्या कवळे वाठारात कोयर वेगळो करपाची शेडीक मध्यराती अचानक उजो लागलो. सुमार 2.5 लाखांचे लुकसाण जालें. कोयरा बरोबर डस्टबीन शेडय उज्यात लासून गोबर जाली. आयतारा रातीकडेन कवळ्या पंचायत वाठारात कोयर वेगळो करपाचे शेडीक उजो लागलो. उजो पालोवपी दळाच्यो सुमार 5 गाडयो हाडून उजो नियंत्रणात हाडलो. पूण सरपंच राजेश कवळेकारान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो उजो आपसूक लागूना. जाल्यार पंचायती लागसार येवपी प्रस्तावित कोयर प्रकल्पाक काय विरोध करपी लोकांचे हे काम आसूं येता असो दुबाव ताणें उक्तायला. आयकात ताका. काल राती बरोबर 12 वरांचेर म्हाका कॉल आयलो की गार्बेज शेडीक उजो लागलो. सो हांवें इमिजिएट फायर ब्रिगेडीक फोन केलो आनी तेंच्यांनी इमिजिएट फायर ब्रिगेड गाडी घेवन ते हांगा पावले. आनी म्हाजो एलडीसी परेश, मागीर तसो म्हाजो जे स्टाफ सचिन आनी बाकीचे कवळेचे थोडे म्हागेले कार्यकर्ते भुरगे आमी इमिजिएट स्पॉटार पावले. आनी स्पॉटार पावले तेन्ना उजो बरोच घेतलेलो आशिल्लो. जवळ जवळ आमी ही आतां 5वी फायर ब्रिगेड आनी राती जवळ जवळ आमकां 12क स्टार्ट केल्लें, 3:30 जाली. 3:30 नंतर परत उजो पेटलो. ते करता म्हणसर आमकां 4 जाली. अशें करून 5 पर्यंत आमी हांगा उरले आनी अजून पर्यंत आमी ह्याच स्पॉटार आसा. पूण म्हाका खात्रीपूर्वक आसा आनी हांव 100% शुअर की ह्या शेडीक उजो लायला. हे स्पश्ट सांगता, हे शेडीक उजो लागूना. हे शेडीक उजो लायला. गेले 15 वर्सां ही शेड हांगा आसा आनी 15 वर्सां आमी हे शेडीनूच ड्राय गार्बेज हाडटा. खरें म्हणल्यार म्हाजे कडेन फोटोय आसा की आमी शुक्रार आनी शेनवार हे 2 दिसा म्हाजे सगळे लेबर जे आशिल्ले हे लेबरांनी सेग्रिगेशन करून जम्बो बॅग आमी भरून दवरलेली आनी ती आमची आज 7:30 गाडी प्लांटार वचपाची आशिल्ली. सो आमकां सेग्रिगेशन केले शिवाय ती बॅगां भरपाक मेळना. एक सुद्दां डायपर जर भितर गेलें जाल्यार प्लांटा वयल्यान गाडी आमकां रिटर्न हाडची पडटा. सो ते सगळे आमी सेग्रिगेशन करून भायर दवरलेलें. तेकाय उजो घातला आनी तेका जर उजो घातला जाल्यार भितर उजो लागचो नाशिल्लो. शेडी भितर शेड आमची पॅक आशिल्ली पूण पर्पजली हो भितर शेड आमचे लोकल्स जे आसात ते ओपोज करताले प्रत्येक ग्रामसभेक. आनी हांवें निवेदनूय हेका दिल्लें आसा, कोणा गव्हर्नराक दिल्लें. आनी हांवें स्पश्टपणे काल तुमी तरुण भारताचेर वाचलां आसतलें की हांवें गव्हर्नराक स्पश्टपणेन सांगलां की आमी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करपाक सक्सेसफूल जाल्या. कवळे पंचायत एंटायर नोई वार्डान आमी कलेक्शन करता आनी ही एकूच अशी पंचायत आसा की आमी वॅट कलेक्शन करता. हे आमी फक्त आमकां हो जाग्याक लागून प्रॉब्लेम जाता. आमी शांतारगय देवस्थानाच्या संपर्कान आसा कंटिन्यू. आनी मनोज येतेचो एटर्नी आसा तेजे कडेन हांवें पर्सनल उलयल्लो आनी ताका हांवें 2 जागा दाखयल्ल्यो. एक कवळे स्मशान भुमी कडेन आनी सकयल स्मशान भुमी सकयल जे आतां डंपींग करता 2 जागा हांगा जर बोवाळ जाता जाल्यार आमकां थंय जागो दिवचो म्हणून. आनी त्या वेळार ताणें सांगलें की आमी विचार करता ह्या गोश्टीचेर आनी तेवूय एग्री जाल्ले. पूण तेंचे इंटरनल जेन्ना ते इलेक्ट जाले तेन्ना कोण तरी स्टे हाडून तेंचें स्वेरींग लेट जालें. आतां ऑलरेडी तेंच्यांनी स्वेरींग घेतलां आनी हेजेर ते तोडगो काडपाक. आनी अशें म्हणटात की हो जो हांगा आसा वतना पूर्व म्हणटा ते पूर्व आनी हांगसरले लोकलूच म्हणटा की ते पूर्व इतले कडक देवस्पण की ह्या वाठारान जर कितें जालें जाल्यार ते सोंपेपणान सुटना. हांव तेज्या कडेन प्रार्थना करता हें जें कितें केलां हें ताणें पूर्वान दाखोवन दिवचें लोकांक. आमकां न्ही, लोकांक दाखोवन दिवचें. CCTV कॅमेरा चलता. हांवें आतां म्हाजो LDC दुसरो बसयल्लो आसा चॅक करपा लागून. तेजे नंतर मागीर हांव पुलीस तुका फाटल्या वाटी NGOसूय खूब अपोज करताले. तुका दिसता NGOचें बीन काम आसतलें अशें हें काय? तुमी काल पळयलां सगळ्या YouTube चॅनल आनी बाकीच्या खूब जाणांनी टिका केल्ली आसा हेजेर. सांगू शकना कोण कितें करपाक शकता ते, काय कोणी तेजी फायदोय घेतला हेंवूय हांव सांगूं शकना. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक.